Tersus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. ज्यो सभा जातल्यो त्या सभेक हिरिरींनी तुम्ही भाग घेवचो अशें मनापासून तुमकां विनंती करता आणि येणाऱ्या ह्या निवडणुकेत भरघोस मत दिवन सगळ्याच इलेक्शनात लोकांनी भायर सरपाचें आसा. परत एकदा जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे धोरण व्यक्त केला की आपकी बात 405 हे धोरण लक्षात ठेवून काम करूया अशें मूज करता. सुनील ढवळीकर यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे तांकां सभा घेवची पडना. त्यांच्या एका इशाऱ्याचेरूच त्यांची सगळी कामां जाता. आमकांय खात्री असली, आमकांय विश्वास असलो त्यांच्यानी एकदा कमळ म्हटलें काय तें कमळूच जातलें, तितून आमकांय दुबाव ना. जाणटेले बाबडे फावटी मारताले, पैसे येयल्या कोणाक इतरा येवन तो सेक्रेटरी जाल्यार तलाटी कोण तरी आसतलो ताका. तो म्हणटालो ना येवंक ना अजून. आनी परत केन्ना तरी येयले आतां म्हणटालो तो काडून 15 रुपया तेज्या हातीन दी. तो म्हणा बाबा उरलेले पयशे खंय रे, ते गेले म्हणा. तो मदले दलाल हे पयशे खावपाचें काम करताले. तो खोटें सांगना, तुमी मुद्दामून विचारात. 100 आनी हे खुद्द रिकॉर्डाचेर आसा. तेन्नाचो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हाणें स्वता सांगला आमी 100 रुपया धाडले जाल्यार लोकांक फक्त 15 रुपया मेळटा, 85 पैसे नाच जाताले. जे मोदी जे लोक आसले पळय ते खाताले. माननीय मोदीजी कितें केलें, विजीन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आज दिल्लीच्यान जर पैसे धाडटा आसत जाल्यार ते शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर, नुस्तेकाराच्या अकाउंटाचेर, जाणटेल्याच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट 2000 रुपया वता. ही मोदीची स्कीम आसा.